आयचे सुवार्थेंत कितें सकट जाता पळया. काटये समेत उकल हाडलेलो आरिगार जेजूच्या उठ काणगे तुजी काट आनी चल घरा म्हणल्या ह्या उतरांक लागून उठलो आनी आपल्या घरा गेलो. सर्वाचे गीत चड करून मनशा पुताक पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण रुजू जालें. थोडे शास्त्री जेजून आरिगाराक धैर्य घे पुता, तुजी पातकां तुका बगसली म्हणली उतरां आयकून कुबाळ्ळे. हो देवनिंदा उलयता म्हणून आपणा इतल्या गुणगुणोवंक लागले. सुवार्थेंतलो जेजू तांच्या ह्या चिंतनांक वांकडी चिंतना म्हूण आपयता. जेजूच्या उतरांचेर आनी ताचे पातकां बोगसूंचे पदवेचेर दुबावचेंच वांकडेपण जाता. अनेक रितीन पळयल्यार सुवार्ता जेजू संबंदी ह्या वांकड्या चिंतना फाटलें राजावी मती घाडता. देवाच्या सैंबाक सहज जाल्ले गजालीक मनशान आपणाची कर्ण घेवन ती आपणे केली म्हळें तर ती देवनिंदा जाता. देवान मात्र पातकां बोगशी येत आसता, मनशान तशें म्हळें तर ती देवनिंदाच. ह्या राजावान पळयल्यार आयचे सुवार्थेंत पयलें जेजूची उतरां आनी उपरांत ताचें अचर्ये जेजूक पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण आनी देखून तो देवूच म्हणून रुजू करतात. लोकांन अचर्य पळोवन भियेवचें आनी मनशांक असली पदवी दिल्ल्या देवाक वर्णुचें शास्त्रींच्या वांकड्या चिंतपातावन विंगड आसा. तांची प्रतिक्रिया आनी चिंतप सारकें. ते जेजू थंय देवाक देखचें.